मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. वेळी फिश मिल हाडपाचो कसलोच प्रस्तावच नासलो. फिश मिलाचो प्रस्ताव आशिल्ल्याचे सिद्ध जाले जाल्यार दिता राजीनामो. चांगले पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरान पळयात पत्रकार परिशदेंतली जुगलबंदी. केपेची एनिमल वेलफेअर इमारत जाल्या कट्टम. कोणाचो बळी गेल्या उपरांत जागे जातले होय सरकार. लोकांक जाला हुस्को. हायर एज्युकेशनाक सरकार करिना मजत. खण कंपन्यांनी तरी घेवची शिक्षणाची जबाबदारी. थिवी पिरणाकारांचे उतफरके. दिवचले पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे पब्लिक हियरिंग. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वेळी कुडबॉन जेटी कडेन नुस्तेमारी खात्यान फिश मिलाचो प्रकल्प हाडपाचो प्रस्ताव आशिल्लो हे सत आसत जाल्यार मंत्री पदाचो राजीनामो दिता पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरान भर पत्रकार परिशदेंत सांगले. कुडबॉन जेटी वयली परिस्थिती पळयल्या उपरांत सिक्वेरा मिडिया कडेन उलयलो. त्या वेळार आमचो रिपोर्टर रमेश नायक राऊत आनी अलेक्स सिक्वेरा मदीं जुगलबंदी जाली. पळयात. कोणे सांगितलं तुका फिश मिल घालपाक प्रपोजल हा म्हणून? त्यांनी सांगितलं. तू दाखय म्हाका. काम सोडून नांगडो भोंवता ना जालें हे उतर मागेले. तुगे चॅलेंज जावंक येता. जर तर सरकाराची प्रपोजल आशिल्लो I will resign as minister tomorrow. चल. I will resign as minister tomorrow. चल. जालें चल. कुडबन आणि मोबोर जेटी वयल्या बोटींचेर काम करपी कामगारांक डेंग्यू आणि कॉलेराक लागून मरण आयिल्ल्यान सध्या गोंयांत बोळ पडला. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार चवथीक लागून पावलो नासलो तरी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तातडीन थंय पावलो आणि कांय गजाली जाग्यार घातल्यो. पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा काल थंय पावलो. त्या उपरांत ताणें प्रेस घेतली. आमच्या रिपोर्टरान ताका फिश मिलच्या प्रस्तावाची याद करून दिली. त्या वेळार ताणें कितें स्टेटमेंट केलो पळयात. Department has acquired 35,000 square meters of land. In those 35,000 square meters of land, around 9-10,000 square meters of land has gone for construction of the road. In that 35,000 square meters of land has gone. There's a pond there which is about 9-10,000 square meters. This itself reduces that 35,000. I'm putting board mata reduces it to about 15,000. तिंतूर कितें आहा पेट्रोल पंपाक जाग दिला. तुगे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉकाक जाग गेलो आहा. तुगे नेट मेंडिंग फॅसिलिटी थिंगाय जाग गेला. तुगे आयस फॅक्टरी जाग गेला. मागीर उरला खूंय? तरी आसतना तुम बोर्ड सरकारान फिश मिल घालपाक उरता थिंगा. कोणे सांगितलं तुका फिश मिल घालपाक प्रपोजल आहा म्हणून? त्यांनी सांगितलं. तू दाखय म्हाका. फिशरीज डिपार्टमेंट आमकां स्टेटमेंट दिल्लो. फिशरीज डिपार्टमेंट स्टेट केलें. अरे फिश मिला तेजो प्रपोजल आसा. आम काम सोडून नांगडो भोंवता ना जालें हे उतर मागेले. कितें? फिशरीज डिपार्टमेंटान आमकां प्लॅन दाखयलो. एक मिनिट. हांव तुगे चॅलेंज जावंक येता. हय, एक जालें. मिनिट. हय आपय बोटकार. एक मिनिट. म्हाका बोटकार आपोवपाक गरज ना. हे 35,000 स्क्वेअर मिटरा भितर जर तर सरकाराची प्रपोजल आशिल्लो टू पुट फिश मिल प्लांट हे 35,000 स्क्वेअर मिटरा भितर आय विल रिजाइन एज मिनिस्टर टुमॉरो. चल. जालें चल. आतां तांकां सांग हांव चॅलेंज घेता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत आणि ओमकार देशप्रभू. अंजन वागातोर बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक सुरवात जाल्या. 18 सप्टेंबराक बांदावळ मोडपी पंगडान पुलीस संरक्षणात बेकायदेशीर बांदकाम मोडपाक सुरवात केली. भौशीक मालमत्तेचेर आशिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडोवपाच्या डेप्युटी कलेक्टराच्या आदेशा प्रमाण ही कारवाय चल्ल्या.
इलिगल पळय आमचे प्रॉपर्टी 2061 आसा डेमोलिशन केला ती हॉल इलिगल एक्टिविटी जाताले हांगा शॉपां घातलेली सगळे मार्ट हे घातलेले सगळे ऑक्युपाय केलेले इलिगल आनी पार्किंग करता म्हणून आमच्या प्रॉपर्टीन आमी सगळे हांगासर क्लियर करता प्रॉपर्टी आमची कोणी प्रॉपर्टी कोणाची पंचायत कोमनी जाता 2061 कोणी प्रॉपर्टी त्या इलिगली ट्रेसपासिंग इलिगल एन्क्रोचमेंट तुमच्या प्रॉपर्टी सगळे इलिगल हांगा ते सगळे इलिगल ते ऑक्युपायड माती इलिगली पुटी ना प्रॉपर्टी माती तेणी फेन्सिंग हें केलेलें न्हू तें आमी आतां स्ट्रेट लेवल करून उडयता आनी खंय खंय वयतलो तुमी आतां तुमच्या आतां आनीन आतां Action एक घेवपाक. स्ट्रक्चर उरला खंय ते आतां थिंग आसा 206 हां हय थिंग आसा एक उरला आतां आमचें ऑलमोस्ट जालें आमचें हें लेवल केल्या उपरांत सगळें कवर जाता पक्की असली बेश्टी टेम्पल वगैरे ही सगळी टेम्पररी आहली थोडी पक्की आहली पक्की आहली ती आमी सकाळीं उडयली म्हणून आनी थोडे आमी पयलें फूड वॅन तुमी डॅमेज केला तांकां इन्फॉर्म करून नोटीस दिवंक नासल्या बीन काय सगळे नोटीस मारली सगळ्यांक नोटीस सगळ्यांक दिलेली. कितें आहा न्हू ते आमच्या जाग्यान आहा न्हू कोमुनिदादी नोटीस दिल्लो तुमी ते ट्रेस पास केलेले आसले न्हू ते हय. सो तांकां आनी एक्चुअली दिवकूय जाय आनी ना पूण तुमी दिल्ले पयलीं काय वय आमी हें केलें नोटीसी सर्व सांगलेलें सगळ्यांक केल्या नोटीसी सर्व सगळ्यांक केल्या तिने आपल्या काडचे म्हणून तिने काडूंक ना तिने दे हॅव डिफायड नोटीसीस सो वी हॅव टेकन अ डिसिजन टू क्लियर द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एंड वी डोंट वॉन्ट एनीवन टू एक्वायर दिस प्रॉपर्टी कित्याक हो एग्जाम्पल आतां सगळ्यांक वसोंक ना की इलिगल चलता पळय तो कित्याक हें न्हू आतां इजी केलां कोमुनिदाद म्हणजे कोणीय येता कोणीय बांदता आनी कोणीय वयता सो हो एक तांकां एग्जाम्पल गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख घेऊया एक ल्हानसो विसव विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो जायत्या सरकारी इमारतींची देखरेख जाय नाशिल्ल्यान ह्यो बिल्डिंगो कड्डम जाल्यात हाचीच एक देख म्हळ्यार केपें एनिमल वेलफेअरची इमारत म्हातारी जाल्या कोणाचो बळी गेल्या उपरांतच सरकार धावपळ करतली काय पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट आज केपेचे MLA एल्टन डिकोस्टा हेणे केप्या एनिमल हजबंड्रीची जी बिल्डींग आसा जे ऑफिस आसा हितूंक तेणें आज विजीट केली आनी ह्या विजीट केले तेन्ना पळयलें जाल्यार हें जें ऑफिस आसा एनिमल हजबंड्रीचें हें सामकें पॅथिस्टीक कंडिशनां आसा तेची कंडिशन बरी ना आनी तें सुद्दां फर्स्ट फ्लोरार आसा जर खंयच्या जनावरांक कितें जालें आनी हें हॉस्पिटल म्हूण आसा आनी हें कोणाक कितें जालें जाल्यार गोरवां वयर व्हरतलें कशें सकयल सुद्दां कांय जागो ना हे येदे एक जो फ्लॅट आसा ह्या फ्लॅट तांकां दिले कडेन आसा आनीक हें गव्हर्मेंटाचें ऑफीस आसा पूण PWD खंय तरी हें रिपेर जें करपाचें आसा मेंटेनन्स करपाचें आसा हें खंय तरी विसरल्यात आमी सदांच दाखयतात गव्हर्मेंटाच्यो कितल्योश्यो बिल्डिंग आसात की तो बॅड कंडिशन आसा ताका मेंटेनन्स म्हण तेन्ना आनी हे मेंटेनन्स नासले कारणान आज ह्यो बिल्डिंगे कोलॅप्स जावपाक पावले कडेन आसात आज तेंची दार पयल्या सारकी ना वयले रूफ पळयलें जाल्यार तेजी कुडकी पडोवंक लागल्यात फाल्यां जर थंय कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो म्हणजे खंय तरी PWD ऑथॉरिटी जे आसा हेणी मातशें सारकें लक्ष दिवपाक जाय पूण तेंची तें लक्ष ना आतां ही एकूय बिल्डींग न्हय कितल्योश्यो बिल्डींग आमी तुमकां दाखयले कडेन आसात की ह्यो बिल्डिंगे साम बॅड कंडिशनां आसात त्यो आज MLAन सांगला की बेगीच्या बेगीन हे ऑफिस जें आसा हें दुसरे कडेन शिफ्ट करचें आनीक लोकांक रिलीफ दिवचो आनी जे कोण ह्या हॉस्पिटलां येतात एनिमल हजबंड्रीच्या तांकांय रिलीफ दिवचो म्हूण तेणी मागले कडेन आसा आमदार आल्टन डिकोस्तान केपें पशु कल्याण इमारतीची अवतिकाय पळयली इमारतीचे दुरुस्तीचे काम बेगीन अधिकाऱ्यांनी हातात घेवचे भितरली डिस्पेन्सरी आणि ऑफिसां 15 दिसां भितर सरकारान स्थलांतरीत करची आमदारान मागला हे आता एक वेट क्लिनिक आहा इन केपें टाउन आणि लास्ट 4 टाइम्स इन द असेंब्ली हांवें सेशनाक हे क्लिनिका बद्दल हांवें असेंब्ली उल्लेख केला म्हाका दिसता सरकार सिरियस ना ही हालत चोय तुमी क्लिनिकाची हिंगा आनी तिका लेडी स्टाफ आहे तुका आतां वॉशरूम बाथरूमूय दाखयलो आहा कितकोन टॉयलेट कसली हालात ती हे स्टेटचे आमगेले सरकार म्हाका दिसता भायल्यान सुपरफिशियल गोंय हें बरें म्हूण दाखयताय बट तरी भितर तरी मूळ तरी जाग्यार तरी गेले म्हाका दिसता ही रियल परिस्थिती आमगेल्या जायत्या गांवची आनी केपें मतदारसंघ म्हाका दिसता इतली वर्सां कोण राज केला व्हड व्हड मनीस गेले मिनिस्टर जाले डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जाले लीडर ऑफ ऑपरेशन आसले सो मतदारसंघा समज एशकून तरी हे तरी डेव्हलपमेंट जालें म्हाका दिसना हें कितें काय म्हणून एटलीस्ट जालें तें जालें बट आतां तरी सरकारान कित्याक
तो एक समन्वय पयलीं एक सुण्यान घासमान एक आमगेलो भुरगो वायट जालो. सो आमकां हेंची एक वेट क्लिनिकांची गरज आहा भरपूर आनी जेन्ना एक काम कोताय वेटरनरी जी सगळीं काम कोताय हिंगा आनी दोतोर जे आहाय तांकां म्हाका ह्यो फॅसिलिटी जर बेजीक फॅसिलिटी तुम सारकी नाय जाल्यार ही कितें कोतली. कामा पुरते येयले रजिस्टरार सायन मारून गेलो तांकां बेजीक फॅसिलिटी नाय करपाक ती काम कशी कोतली. म्हाका सुद्दां इव्हेंटा सरकार भरपूर पयस मोडटा व्हड व्हड इन्स्टिट्यूट घालपाक वता जाय ती करपाक शकता गोंया बट हे बेजीक फॅसिलिटी आमगेल्या लोकांक मेळना. इट इज व्हेरी बॅड. म्हाका दिसता आतां तरी सरकारान तेजेर दोळगोत करपाक जाय कित्याक 3 पुसा असेंब्ली सांगून 4 पुसा सांगून समज सरकार तरी सिरियस ना एटलीस्ट नो आफ्टर युअर रिपोर्ट टू प्रेस बायला म्हणून देव बरें कर म्हणटा हे रिपोर्टा उठल्या उपरांत तरी सरकारान दोळगोत केल्या उपरांत ताबडतोब तांकां शिफ्ट करपाक जाय. एक बरे जाग्यार तांकां जाग्यार घालपाक जाय. इट इज एक्सेसिबल. इट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर नाव. लोकां सुण्या गाया सगळ्यांक घेवन येतले फर्स्ट फ्लोरार म्हाका ग्राउंड फ्लोरार तांकां जाग दिवपाक गरज आहा आनी म्हाका दिसता विदीन नेक्स्ट 15 days एनी हाव गव्हर्मेंट वील हॅव टू शिफ्ट देम. Other will be forced to take some action against this. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख. खड्डे मुक्त गोय जाल्लेच ना पूण रस्त्या वयली हेर वाहनां वाटोवपाचे भानगडीत आता अपघात जावपाक लागल्यात. कासरवर्ण्या ताची देख मेळ्ळ्या. सुके कुळण ते चांदेल मदल्या रस्त्यार मोडणार फोंड पडल्यात. गोवा 365 दिता काजऱ्या कडली एक देख. पळयात खड्डे युक्त गोय. उदय महालय कासारवडण्या हांव सध्या कासारवडण्याचो भितरल्यान रस्तो येयला. ह्या रस्त्यार चवथीच्या पयलींच्यान आमी सांगता की हांगा हे जी फोंडकुलां पडलेली आहा तेका लागून वेगवेगळ्या तरेन अपघात जायत आहात म्हणून. आयज पळयात जी फोंडकुलां हे मोदी पडलेली आहा तेका लागून त्या ड्रायव्हरान ते 4 व्हिलरीक 2 व्हिलरीक सेफ करपाक लागून गाडी आपली कशी भायर मारून घेतल्या. अशें तेच जर एक्सिडंट जालो जाल्यार हांगा एक जिवीत हानी जातली आसली. आमी अजूनय सांगता हो जो सुके कुळवण टू चांदेल रस्तो आहा हो सारको धोकादायक आहा. तेजी सर्वे करपाची कशी मोदी वाटेक जी फोंडकुलां पडली आहा ती पळोवपाची. आनी हो आतां एक्सिडंट जालो तो कासारवडणे काजऱ्या कडेन म्हणटा थिंगा. आयज तो भायर गेला गाडी ती भायर पावल्या तांकां वचोवपाक पूण तो बाबडो खंय पावला कितें जालें हे पळोवपाक ते रावले ना. अशे तरेन हांगा अपघात जायत आहात आनी ही जर फोंडकुलां हेच्या फुडें जर अशी उरली जाल्यार मोठ्या प्रमाणात अपघात जातले आनी हांगा जिवीत हानी जातली. PWDन हेचेर बेगोबेग लक्ष दिवपाचो गरज आहा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. हायर एज्युकेशन घेवपाक सरकार मजत करिना. खण कंपन्यांनी ही जबाबदारी घेवची. खणी चलच्यो पूण ते आदी थळाव्यांचे विचार मतीत घेवचे. दिवचलचे भौशीक सुनावणेंतलो हो सूर. आयज गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान थिवी पिरणच्या 8 नंबर खण ब्लॉका खातीर भौशीक पर्यावरणीय सुनावणी घेतली. दिवचलच्या हिराबाई झांटये यादिस्तीक सभाघरांत ही सुनावणी जाली. मेसर्स काय इंटरनॅशनलच्या प्रस्तावित खण व्यवहारांत बार्देस तालुक्यांतल्या थिवी आनी पिर्णा आनी दिवचल तालुक्यांतल्या अडवलपाल ब्लॉकाचो आस्पाव जातलो. कांय जाणांनी खण कामाक तेंको दिलो. कांय थळाव्यांनी आदी गांवचे प्रश्न जाग्यार घालात अशी अट घाली. 59 उलोवप्यांची नोंद जाली. 57 जाणांनी मतां मांडलीं.
एकल्यान लेखी स्वरुपात आपलो आक्षेप नोंदयला. आमकां एरियांत सांगलां की मायन चालू करतले म्हणून आनी आमकांय मायन जाय कित्याक आमी खुबशे त्रासान आहा. गाडयो सगळ्यो दवरल्या थंय सडलेले आहा. तेका लागून मायन जाता तितले बेगीन जावंक जाय आनी आमची प्रॉब्लेमां सॉल्व जावंक जाय. कळ्ळें. आमी इतले भुरगे सुद्दां शिकपाचे सुद्दां हेका लागून फाटीं उरले. शिक्षणाक पयशे ना आनी कितें ना अशे प्रॉब्लेमां वाडत गेले. ही मायन खंयसर येता ही मायन केळी पिणा अडवलपाल केळी आनी हय दोनूय आहात ह्यो फोमेंताची थंय येता. ही आतां कोणी घेतल्या? ही कोण तरी साळगांवकाराची भायली कोण तरी पार्टी आहा. फोम्यानूच चलयता आनी साळगांवकार चलयतलो हे आमचे. ब्लॉक नंबर 8 पिरिना थिवी विभागाचे काया इंटरनॅशनल कंपनी जे आयज ऑक्शनाचे एनवायरमेंट क्लियरन्साक लागून हेरींग दवरलें पब्लीक हेरिंगाक. ह्या पब्लीक हेरिंगाक आयज हांव उबो रावल्लो आनी एक जवळ जवळ ह्या हेरिंगाक 500 ते 600 लोक प्रेजेंट आसले आनी खुबश्या जाणांनी आपआपलें मत ह्या हेरिंगाक मांडलें. तितून हांवें एक सहभाग घेतलो आनी हांवें एक दोन विचार बरे घातले हेंचे कडेन हेरिंगाक भितर कितें पब्लीक हेरिंगाक. म्हणटकूच जे आयज जी मायनिंग जे चालू करपाच्या संदर्भान जे आहा पळय हांवें कळयलां कितें जे सरावंडींग जे एरियेक जे लोक आहा नेबर्स ते लोक आहा ह्या मायनींग सेक्टर देगेक आनी ह्या मायनींग डिपेंडंट आहा हेंचो जो सोर्स आहा कितें पळय जर इनकम सोर्स आसूं अदर फॅसिलिटींच्यो कितें आसूं सगळें हेजे बद्दल ह्या कंपनीन सविस्तर तांकां बसोवन घेवन ते गांवांतल्यान ते देवस्थान कमिटी आसतल्यो आनी खंयच्यो कमिटी आसतल्यो तांकां घेवन हे आपलो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जाय आनी त्या बरोबर मागीर गोवोरमेंटा कडेन तेजे इश्यू मांडपाक. कित्याक बारीकशे प्रॉब्लमाक लागून सो आनी पॉयंट क्रिएट जातात आनी मागीर थंय आनी कितें वायट घडत वयता मायनींग मागीर बंद पडपाक वयता अशें आसा. हें जावचें न्हू. हें चालू जावच्याच पयलीं लोकांनी तेजेर सविस्तर तांकां म्हायती दिवची तेंच्यांनी ती म्हायती घेवची आनी हो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जाय. आनी दुसरें म्हणजे कितें आहा गांवांत इतर जे फॅसिलिटी आहात ज्यो हांवें थंयसरूय पॉयंट रेज केला हो म्हणजे कितें भुरग्यांक हायस्कुलाक जर वयता स्टुडंट आनी हाय एड्युकेशनाक जर वयता जाल्यार हे कंपनीक तांकां बेनिफीट दिवचें. कित्याक आयज सगळ्या कडेन पयशे जाल्यार गोवोरमेंटाक तितलो हातभार लागना. गोवोरमेंट दिता म्हणून मागीर लोकांक कितें तितलें मेळना चान्स भुरग्यांक म्हणून हो कंपनीन तांकां दिवचें कित्याक खंय तरी बेनिफीट बरो मेळटलो. हें हांव तेंचे कडेन मागता आनी गोवोरमेंटान हेजेर लक्ष घालपाचें आनी कंपनी तेजेर चड भार दिवन हें काम करून घेवपाचें म्हणून मागता हांव चड. नाही कितें इश्यूज काय ना म्हणटा तुमी गांवांत इश्यूज कितें आसता पळय गांवांत अशे बारीक इश्यूज काय ना. बारीक इश्यूज म्हणजे कशें आसा काही धूळ भत्तो ह्यो चालू आसता लोकांक कितें जर मायनींग सायट चालू उरल्या उपरांत धूळ म्हणून वयता गेल्या उपरांत तांकां एक धूळ भत्तो म्हणून कितें तरी दिता. तो धूळ भत्तो कितें आसता लोक काही कडेन आपूण लिडर जातात आनी ते आपले पॉकेट मनी करतात म्हणून गांवांत हे क्रिएट जाता प्रॉब्लम. म्हणून हो जावचो न्हू म्हणून हांव मागता. तेन्ना कितें आनी जर आतां गांवांत कितें वेल आहात दुसरे देवस्थान आहा तेंचेरूय तेंच्यांनी कितें करपाचें थंय स्वच्छता कशी दवरपाची हें कंपनीन पळोवपाक जाय. तें जर पळयना जाल्यार ताचो लोक मागीर कितें देवळांचेर बोट दाखयतात आनी खंयचे तरी बोट संघटनेचेर बोट दाखयतात आनी हो इश्यू क्रिएट जाता. हो इश्यू क्रिएट जावं उपकारना. तेन्ना ते मायनी सुशेगाद चलतल्यो आनी गोंय बरो हे सोर्सूय बरें उरतलें लोकांक इन्कम मेळटलो. जे डिपेंडंट मायनीचेर आहा तेंचेय पोट भरतलें हें हांव मागता. पण मागीर जेन्ना मायक चालू जाली तुमचे एनवायरमेंट क्लियरन्स तेन्ना प्रतिसाद कांय नासता. थंय पळयल्यार आतां फॅसिलिटी जाय आमकां धरची पडटा. आमच्या गांवांत तळें आहा झरी आहा देवळां आसात तेंकां जवळ जवळ 50 मिनटां ही पायन तेळी पायन आनी ही अली साळगांवकारान पयली 1952 चालू केली. तेच्या नंतर गांवांत अशेंच जालना आनी सगळे कडेन कुळागर आसा तळी आसा झरी आसा पाड आसा आनी त्या पाटान कपडे धुतात पाय भांडी घालतात सगळे कितें करतात आनी हे प्रत्यक्षात इन्वायरमेंट क्लियरन्स येता. पयलींचो रोड आहा थंय पोवचे कितली ही पायन आहा कितले कितें आहा गांवा पासून कितले त्रास जातले धुळाचे त्रास आनी तेका आमकां खूब हे तुमचे पण आमकां थोडी लोकांची बाय जातले हे पण प्रत्यक्षात जेन्ना बाय चालू करता तेन्ना मॅनेजमेंट मागीर
गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी संगीता ओली. नावेली गोल्ड सिल्वर रोलिंग फुटबॉल सर्त जाली. कुडतरी जिमखानान डॉन बॉस्को ऑरिटरी फातोड्डाक हारायलो. 3-2 अशा गोल फरकान हो रंगतदार खेळ सोंपलो. रोजरी चर्च खेळामळार बुधवारा जाल्ल्या नावेली स्पोर्टिंग क्लबाच्या गोल्ड सिल्वर रोलिंग करंट फुटबॉल सर्तीचे क्वार्टर फायनलीन कुट्टेरी जिमखानान डॉन बॉस्को ऑरिटरी फातोर्डाक टाय ब्रेकरा वरवीं 3-2 अशा गोल फरकान हारायलो. दोनय पंगड सामान्य वेळात गोल करपाक अपेक्षीत हारले. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि भक्तीपय बाळगी. फुडले 5 दीस सुके हवामान कायम उरपाची शक्यताय आसा. ताका लागून थोडी गरमी अनुभवपाक मेळटली. अदीमदी पावस शिरशिरू येता, पूण एकंदरीत हवामान सुखद आसतले. शुक्रारा सकाळी थंडसाण आनी दुखें अणभवपाक मेळटले. दनपार मेरेन वातावरण निवळ जावं येता. चडशा वाठारांनी तापमान सुमार 32 डिग्री सेल्सियस मेरेन वाडटले. रात जातकच थंड वारे व्हांवतले. दुखे परतून येवपाची शक्यताय आसा. उणे तापमान सुमार 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. फुडल्या 5 दिसांत हवामान चडशे सुकें. अदीमदी पावसाची शक्यताय. शुक्रारचे तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस. शुक्राराक गरमी आनी दमटय. शुक्रारा सकाळी दुख्याची परिस्थिती. बोट दनयाक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.